बस स्टँडा कडेन आमी नेट जे मारला ते थोडेशे लोक येता वयता कचरो उडयता आनी थोडे थंय मुद्दम हाडून प्लास्टीक बी सगळें उडयता आनी ते मागीर ते घसरून मागीर न्हंयन वयता म्हणून आमी फूल ते बस स्टँडाचेर हें मारला ग्रीन नेट. आनीक खंय मारपाचो बी विचार आसा? आतां आमी दुसरें अशें करतले की आमी आतां PWDक एक लेटर करतले आनी सगळ्या आमचे जे पूल आसा जे त्या पुलांचेर सगळ्या वाटेन तुमी एक जायी 3 मिटरची ना जाल्यार ग्रीन नेट मारपाचें अशें म्हणून म्हणजे लोकांनी भितर कितें उडोवप ना. निर्माल्य बी? हय, निर्माल्य बी उडोवप ना. पण आनी खंयचे तुमकां अशे हॉटस्पॉट बी आहा? आमचे कडेन हॉटस्पॉट सद्या बाकीचे सगळे क्लियर जाल्ले आसा. फक्त ते पाजीर थोडेशे येवन थंय हें करता अजून तो थोडेशे प्रमाणात आहा पूण मोठें जें कितें आसलें भाजी वयलें तें क्लियर जालां. फक्त आतां हें आसा तें मुस्लीम वाड्यार मातशें हें आसा म्हणजे रोलिंग मिल हेच्या कडेन आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन रोड वता तो रोडाक ते पंचायतीन पडटा थंयसरूच क्लियर जाल्लें आसा. फक्त आमच्या मुस्लीम वाड्यार मस्जीद जातकीर मातशें फुडें थंय उजव्यान थोडेशें हें आसा म्हणजे प्लास्टीकचें. म्हणजे आनीक खंय नेट मारचें ना सद्या? ना ना आनीक आमी नेट मारचे ना कित्याक ती नेट मारपाची हें गरज ना आनी आमी आतां स्वच्छता झुजांनी अवेरनेस चालू केला सगळे कडेन. फक्त न्हंयच्या पुलांचेरूच हें करता? पुलांचेर आमी PWDक सांगून PWDच्या थ्रू आमी करपाचें केलां. म्हणजे आतां सद्याक क्लीन आहा? आतां सद्या क्लीन आसा.